यस तुम कितें म्हणूंक सोदता जेन्ना काम जालें फर्स्ट थिंग or ZT bypoll eyes कारण कित्याक 2020 तेन्ना इलेक्शन जालोलें आनी निवडून येयलोलें तेणी फॉल्स कास्ट सर्टिफिकेट लायलोली आनी इलेक्शन पिटिशन हांवें फायल करून 2024 जानेवारी हें डिसायड जालें. इट्स नॉट ओन्ली एट द ट्रायब्युनल म्हळ्यार आमकां हायकोर्टांतल्यान देखून ही कास्ट सर्टिफिकेट इनवॅलिड म्हूण झगडून करून घेवपा पडलें. आयज जेन्ना हांव नॉमिनेशन करता एज एन इंडिपेंडंट I am sad that I had to resign from the Congress party, but I will also still say that Congress is still in my heart and I am working for the principles of Congress. ZP polls, when declared zale by polls, we were shocked that the Congress continued with an alliance. Any alliance continued with Aam Aadmi Party in Goa. Grassroots workers and option na. This is a Panchayati Raj election. Main thing is, this is not a legislative election, this is not a Lok Sabha election. And muddo India Alliance Godpacho was to protect India from the BJP who would change the constitution. आमचे संविधान हाते खतऱ्यान आहले. एका लागून सगळ्यो नॅशनल पार्टीज एकठांय जाल्ल्यो आनी इंडिया अलायन्स घडलें. Surprisingly, in Goa, for a grassroots election, the parties in Goa have gone for an alliance. And to be specific, in Benali, there is no BJP. When there is no BJP, whom do you want to keep away? Panchayati Raj elections are for grassroots, for common man. And no doubt it was on party lines. Alliance was not a necessity. When Congress and Aam Aadmi have decided to go as an alliance here, what choice does the Congress voters or the cadre have then to go independent? You have seen आनीकूय गेलोले हाय कित्याक दुखवलेले हाय लोक हे भाडावल्याक खबर जावचे ना. I am sending a message across Goa. It has started from Benali. Alliances will kill people's rights. खूप जण हा उमेदवार they want to do social work, but for Panchayat and Zilla Panchayat, do you require parties to contest? Do you require alliance? Not required. म्हाका हे बाणावलीचे आनी आमगे आख्खे बाणावली कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांचे सो सपोर्ट घेवन इमी म्हाका फुडें वचून हे फॉर्म भरून हे इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करपाक म्हाका लोकांगे सगळ्यांक आदारा आनी हे इलेक्शन हांव फकत मुखार वचपा येयलां हे फकत लोकांक लागून आमगे बाणावलीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक लागून. तुजे समज जिखून येयलो जाल्यार तुगे प्लॅन कितें आहा? मुगे प्लॅन म्हळ्यार पयलीं तेंगे कितें काम पेंडींग उरलें तें चोवपा जाय आनी तेज फाटल्यान आमगे सरपंच आनी सगळे पांच तेंगे कितें ओपिनियन आहाय ती घेवन कितें काम करपाचें आनी हेरूय पंचायत जावं वारकाची ओर्ली कार्मोना कावेलोसी सो हे पांचां कडेन इंचान कोण कितें काम करपाचें आहा तेज प्रमाणे हांव काम करपाक मागीर दिवपाक. 1.5 वर्सान कितें काम जाता? 1.5 वर्सान काम तें काम करपाक कोतो त्या मनशाचेर डिपेंड आसता. 1.5 वर्सान जायत काम करपा जाता करपा जायना म्हूण कांय ना. सो हांव आमगेले सगळे सरपंचांक सगळे सोशल वर्कर जावं एक्स ZP मेंबर मुजे बारबर आहा प्रायमरी गेलो सो तेकाय घेवन तेका चड नॉलेज आहा सो ते मुजे बारबर आहा सो हांव तेकाय घेवन कितें आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी काम कितें करपा जाय तें हांव काम करपाक म्हाका शिकयलो आनी हांव काम करून दाखयतलो. सो तुका कोणाचो सपोर्ट आसा? म्हाका सगळ्यांचो सपोर्ट आहा. आख्खे बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांचो सपोर्ट आहा. सगळे सोशल वर्कर एक्स ZP मेंबर आख्खे पंचायत मेंबर आनी सगळे आमगे एक्टिविस्ट आसा आनी सगळे बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांचो सगळ्यांचो म्हणटा तेन्ना वॉरन सावियो चर्चिल सगळे आहा. सगळे दिसता सगळे कोण सपोर्ट करताय ते सगळे आम आदमी कॅन्डिडेट ऑपोजीट सपोर्ट करताय सो म्हाका सगळ्यांलो सपोर्ट जावो आनी ऑल आर वेलकम. तुका जाय येता जालो तुका कोत्ताय ते कोण हुशार तेण करपाचें. कितें फॉर्म इलेक्शनान कॉन्टेस्ट करपाचें रिजन कितें? जायते आयकोताय म्हळ्यार कोणी कामां जाय न्ही सारकी आनी जो ZP आनी कितें काम आहाय तें हांव कोतो नाय मुखार आनी कितें जालें आनी ते लोकांक विश्वास आसा लोकां खातीर ZP फॉर्मान काम आसताय ती
आनी सगळ्याक कोणूय म्हणटा की पंचायत बरी झेडपी तुमच्या पंचायतीन चड काम मेळ्ळां जाता पूण झेडपीन जायना सो हेजेर तुजो मत कितें आसा झेडपी जायना म्हणजे झेडपी जितून एक मनशान एक जितून म्हणतो लोकां भितर वचपा जाय लोकांक मेळपा जाय ते काम विचारपा जाय तेन्ना लोकांक काम जातलें तूं कितें करतलो जिखून हांव झेडपी आतां कितें काम आहाय ती करतलो कितें कितलें काम आहा समज लोकांक जाल्यार हांव करतलो हेजे पयलीं सोशल वर्क बी खंय केलो तुवें हेच्या पयलीं हांव पंचायतीन बसलोलो आनी कशें करून लोकांक कितें जाल्यार पावता 1.5 वर्सान अशें कितें काम जातालें दिसता तुका कित्याक फाल्यां इलेक्शन जालें फुडल्या वर्सा आनी एक 13 म्हयन्या 14 म्हयन्यांनी इलेक्शन आहा मागीर परतें झेडपी सो जावपा आहा तितकें करतलो तुका घडटेश कोणाक करतलो सो तूं कॉन्फिडंट आसा तूं जिखतलो म्हणून हय कोण सपोर्ट बी आहा तुका पॉलिटिशियन कोण पॉलिटिशियन बस सपोर्ट करता आतां इतले जाण बसल्या सो तितून तुका तूं खंय पळयता तूं बसलो फाल्यां आतां रॉयला बसता म्हण आयकलां ग्रेफॉन आहा प्लस आम आदमी पार्टीन आपणाचो एक कॅन्डिडेट घातला सो आतां ऑलमोस्ट आतां म्हणत जाल्यार ते 4 to 5 बी कॉन्टेस्ट सो तुमी कशें पळयता कॉन्टेस्ट कोणाच्यान बसपा जाता न्हू आयदोवपा कोणाक जायना कोणाच्यान फॉर्म भरपा कोणा बसपा पूण तें लोकांक ज्या तुका जिखोवपाक सद्याक बेनावलीन कितें जाय एज फार एज डेव्हलपमेंट म्हणटा पळय तेन्ना झेडपीच्या सायडीच्यान बेनावलीन आतां सद्या हांव बसला थिंगा आहा कितें जाय तें लोकांक लोक सांगतले म्हाका तेदो हांव तें काम करूं लोक सांगता म्हणल्यार 1.5 वरास काबार जातलें न्हू देड सगळें खबर जातलें न्हू पूण कितें काम आहा तें करूं हांव